नमस्ते. विश्व कोंकणीचे समस्त वीक्षकांक आयचे आमगेले मैसूरचे पोरमोळू कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आज ही आमगेलोटो आमगे स्टुडियो आयल्यांची मैसूरचे श्रीमती भवानी आर पै आनी मैसूरचे योगा गुरु श्री राघवेंद्र पै हंगेले बायल आनी श्री वेदव्यास योग प्रतिष्ठानाचे योग शिक्षकी जावन आसाची हांकां एकलो पुतू ओमकार पै म्हणून योगा विषयो आनी हांकां आसूचे इतर हव्यास जेवो आसक्ती जेवो खंयच्यांत आसा म्हणल्यार विशयांत तिळवळीक घेवया आनी योगा विशयांत थोडेची हांगेले माहिती घेवया आमी हेची. भवानीजी, तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. धन्यवाद. तुमकां योगांत आसक्ती, तुमी योग वर्डीक जावचे फुडें शिकलीं की मागीर पै मामा वर्डी कोन्न घेता शिकलींची? योगांत आसक्ती फूड दाखून आशिल्लें. शिकलें ताजे पयशे फुडें वर्डीके पयशे फुडेंच हांव शिकलें. वर्डीक जाले नंतर आनीक तांतू मस्त शिकच्याक अवकाश दिल्ले. 1992 ಅಂತೂ ಪೈ ಮಾಮ ಮುಣಕೂರಾಕ आयलींची योगा शिक्षण ತರಬೇತಿ दिवचे खातीर आयले. 15 दिसाचे तरबेती दिलेले. तेन्ना हांव डिग्री शिकता आशिल्ली, कॉलेज शिकता आशिल्ली, सेकंड इयर. योग शिकूं काय म्हण ते बोर्ड आनी पळयताना हांवें शिकूं काय म्हणून दिसलें. मागीर घरला ताका सपोर्टय केलो. मागीर अण्णान अम्मान अण्णान आनी पुरो सपोर्ट केलो. चमकली, शिकली, मस्त खूश जाले. तशें तें जिवनांत अळवडसून घेवका म्हणून एक संकल्प केलेले. तुमगेले प्रेम विवाह वर्डीक जत्तर प्रेम म्हळ्यार तें मस्त संबंध दिसता. हांनी मुणकूर आयिल्ले तेन्ना हांगेलें व्यक्तित्व, हांगेलें एक विशिश्ट जालेलें एक प्रकृती, तें म्हळ्यार स्वभाव ते पूर आमगेल घरल्याच्या म्हाका समेत सरसून पुरा जनके मस्त इश्ट जालें. कोणा जाल्यार इश्ट जावं तसलो स्वभाव हांगेलो. तशें न्हू अण्णान म्हगेल जाताक दिवन मेळामेळणी जावन तदनंतर वर्डी जालेली 97 5 वर्स नंतर. योग आमगेले शिकले 92 ಅಂತೂ 97 ಅಂತ 5 ವರ್ಷ ನಂತರ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. तुमगेले अण्णान आनी अम्मान नाव सांगेच. म्हगेलो अण्ण भास्कर कामत म्हणून मुणकूर. हय, ಕಾರ್ಕಳ लागी एक सानगांव मुणकूर म्हणून. ते अण्णाक व्यारो सनूची अंगडी. म्हगेलो अम्मा चंद्रकला कामत म्हणून. ಕಾರ್ಕಳ लागी मियार म्हणून एक गांव आसा, तांची गांव. हांव जन्म आयिल्लें मियारांत. सान हळ्ळी म्हणल्यार हळ्ळी. म्हाका एकलो भाव उमेश कामत म्हणून, तो सिव्हिल इंजिनियरींग जावन कंस्ट्रक्शन आनी करता आसा मुणकुरांत. जाल्यार आमी आशिल्ली जॉयंट फॅमिली. म्हगेलो आनू आनी तागेलो अण्णा नागप कामत म्हणून. ಒಟ್ಟುचे आमी एक घरल्याग आशिल्लींची. तागेले 9 जन चेडवा आनी आमी म्हगेलो अण्णाले 2 जन चेडवा. ಒಟ್ಟು 11 जन चेडवा ಒಟ್ಟುचे वाडिल्लीं. एक सान दाखून बाल्य, एक समृद्ध बाल्य. तुम्ही वर्डीक जावचे फुडें काय योगा शिकलींची पै मामा लेकाची? 5 वर्स नंतर वर्डीक जाल्ली. ताजी मध्येंतू तुमी शिकयत आशिल्लीं की योग कोणाकी? वय ते हांव सनसन चेडवा आमकां ಒಟ್ಟು कोरून गीता पाठू आनी केलो चेडवा शिशु शिक्षणांत जाले. तांणी स्तोत्र शिगुका, भजन सांगुका, तशें म्हण तांकां ಒಟ್ಟು कोरून एक सनसन क्लास करता आशिल्ली शनिवाराचे. मागीर ते राष्ट्रसेविका समितीचे संपर्क आयिल्ले नंतर हांव त्या मुखांतर तांगेले हाजे मुखांतर ते उत्सव आनी करचे. ताजे मध्येंतू योग वर्के शिकयता आशिल्ले चेडवांक. तशें थोडे चेडवा ಒಟ್ಟು कोरून करता आशिल्ले क्लास. आतां वर्डे जावन कितली वर्स जाली म्हळ्यार? 25 वर्स जाले. आतां 26 जाले. 25 वर्स दाखोवनूय योग शिकयता आसत तुमी? 25 वर्स दाखून योग शिकयनी. वर्डी जावन ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ आमी धर्मस्थळांत आशिल्ले तेन्ना म्हाका तसलो अवकाश मेळ्ळें आशिल्लें. हांगेलोट कॅम्प आनी वता आशिल्ली. आनी खंय कॅम्प केल्यार हांव हांगेलोट वचून भागवयसीत आशिल्लें. तें करची क्रम कशी हांनी सार्वजनीक जावन कशी करताची उलयताची ते पुरा गमनिसीत आशिल्लें तितल्यांची. कडेरे म्हगेले चेडवान जाले नंतर तांचे व्हड जाले नंतर आमी मैसूरा येवन हांगा सेटल जाले. तांचे हांव फ्री जाल्ली ताण स्कुला वताना. तशें 1 गंटाक बैलमेशांक क्लास म्हणून सुरू केल्लें. बैलमेशांक घरले आसताचे बैलमेश गृहिणीक आनी म्हणून हांव गोकुलम्मांत 2006 सुरू केलेलें. हांव तुगे लागीं क्लास आयलें, पै मामा लागीं क्लास केला. म्हाका लायक जाता, 2 जाणां लायक जाता जाल्यार तुमगेले नमनो विंगड तांगेले नमनो विंगड. ते कशें तुमगेलें स्टायल हें करून घेतलें. आनीक तुमगेले शिकोवची रिती विंगड आसता. तुमगे स्टुडंट्स तुमगेले बगे कसं सांगताची? म्हगेले बामणान कसं सांगचें म्हळ्यार कोणाक एक कॉपी करूनच म्हणून
आमगेले प्रत्येकल्याला व्यक्तित्व विंगड विंगड असता. आमगेले स्ವಂತ व्यक्तित्वाचे छापू आम्ही शिकोवच्यान जेव्हा येवका म्हणून तशें म्हाका ताणें स्वातंत्र्य दिलां. आम्ही शिकोवचे योग एकूचे वय जाल्यार तांत खंयचेय तांणी अनुकरण करता म्हणून अपेक्षा पावनाची. तूं तुगेले जाल्यार व्यक्तित्वा तांतू तूं कसो दिसता, तुगेले क्रियाशीलते कसो आसता तांतू अळवडसून घे. तूं कशें शिकोवका म्हूण दिसता, शिकोवका म्हूण दिसता जनांक, तशें तूंची तुगेले स्ವಂತ हाजेर शिकय म्हणून तितलें स्वातंत्र्य अशें निमित्ता. हांव अशें केलें कशें प्रयोग, अशें केलें कशें म्हणून तशें करून करून विंगड विंगड कडेन पळोवन विंगड विंगड अनुभव त्या पर घेवन एक शिकयता आसता. बैल मनशांक उपयोग जावचे ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ तुम्ही ಖಂಡಿತ 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 त्या खंयचे खंयचे म्हणून उदाहरणेक ते सर्वांगासना म्हूण आसा ते मस्त बैल मनशाले आरोग्याक पूरक जावन आसचे. ಕೆಲವು ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ सर्वांगासन केल्या निमित्त येयना. तशें जावन हांव प्रती दीस म्हणल्यार म्हणके बैल मनशांक सर्वांगासन करयाची म्हूण सांगता. मी क्लासान ते एक कंपल्सरी ते प्रती दीस सर्वांगासन आनी मत्स्यासन ताका पूरक जालेलें आसन ते दोनी. ताका आसनಗಳ राणी म्हूण म्हणटाची. तितलो बेनिफीट आसा. शीर्षासन आसनಗಳ राजा म्हळ्यार ते सर्वोत्कृष्ट ते तितलो लायक आसन ते शीर्षासन. ताजे नंतर बैल आसन सर्वांगासन अದೇ ಆಸನಗಳ राणी. बैल मनशांक ते मस्त लायक उपयोग जावन आसा. थायरॉयड प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक आनी गर्भकोशा संबंध पाविल्ले कसले तोंदरे आसल्यार निवारण जेवच्याक जेवो. आतां म्हयन्या दिसाचे न्ही प्रॉब्लेम मस्त पुरा जनाके प्रॉब्लेम आसा ते ताजेन परिहार जाता. मुख्य जावन आतां पळय कोणाले निमगेले PCOD म्हणटाची त्या निमित्त हे सर्वांगासन केल्या निमित्त ते कायली पुराय दूर जाता. मागीर दोळ्या आरोग्याक तुम्ही सुमार कಡೆ शिकोवन दिताची त्या खंयचे खंयचे त्राटक म्हणून ताका म्हणटाची. दोळ्याक एक्सरसायज करता जाल्यार तांतू दीप त्राटक म्हणून आसा. ते दिवो दवरून घेवन आमगेले दोळे हायटाक ते येवका दिवो. ते एक बसचे आमी क्रमारी आतां नेलार बसल्यार एक येद्रा स्टूल जावं दवरून ताजेर दिवो दवरून आमगेले दोळ अशें नेर पळोवप तशें जावका दिव्याक. तशी दोळे रेप्पे मुचवीन अशी दोळ्याक ह्या दिव्या पळयता आसतना दोळ्यांत उदक येता. दोळ्यांत उदक येताना ते दोळ 2 हातांनी आमी धांकून घेवन थोडे वेळ असका म्हूण म्हणटाची. तेदान ते आमी कसन पळयलां पळय ताजें प्रतिबिंब आमकां दिसता आसता जाणतो. ते क्रमेण फेड जाता येता चिकी चिकी उणें उणें जावन येता. तेदान आमी दोळ सोड्याची म्हूण म्हणटाची. ते कसं करता म्हळ्यार आमगेलें मन मस्त शांत करता. दोळ्याक ते एक्सरसायज जाल्या निमित्त दोळ्या दृश्टीवरके मस्त इम्प्रूव जाता. मस्त बेनिफीट जाला. मागीर तशीच केलो जाणां दोळ्या ड्रायनेस असतो वय ते वता ते समजता. आनी केलो जाणां दिवो दवरूं जाय न्ही म्हूण जाल्यार जत्रू त्राटक म्हणटाची. हाता बोट धरून घेवन ताचे आमी एक्सरसायज कोरयता दोळ्याचे. तसं केन्नाय त्यामुळे बोट एकडे तकडे गुणान दोळ गुंडाची की एका कडेन दवरून आतां येद्रा धरून अशी हात आमी कशी व्हरता पळय तशी दोळ मान व्हरका. तोंड येद्राक आसता आमगेल्या तेची दोळ्या रेप्पी मिटगिसीन अशी दणकीन अशी उगूर अशी अभ्यास केल्या निमित्त दोळ्याक मस्त लायक जाता म्हूण वय. मागीर तुम्ही हिंदीन तू MA केला त्या केस वयंत केलेले वरडीक जत्तर केली की वय वय. हांव आमी सान हळ्ळींत आशिल्लींची. म्हगेलें बाल्य प्राथमीक शिक्षण हायस्कूल उणकुरांत जाल्लें. डिग्री हांवें BCom केलेलें धवळा कॉलेज मूडबिद्रेंत. ताचे नंतर शिकूंक म्हूण म्हाका मस्त उमेद नाशिल्ली. तशें जावन वायलीन शिकचें तसो केलो कडेन म्हळ्यार स्कुला शिकून पुरो म्हूण दिशिल्लें. ताचे नंतर वायलिनाचो अभ्यास केलो. एक 2-4 वर्स वायलीन अभ्यास. कोणाला शिकले योगेश बाळिगा म्हणून बंटवाळ योगेश बाळिगा तांगे लागीं तांणी कारकळांत येवन शिकयता आशिल्ल्यांची. थंय वचून जुनियर अभ्यास केलो. ताचे नंतर सिनियर वर्की अभ्यास केलेले. परीक्षे वेळार वर्डीक जाल्ली. तशें हांव परीक्षे बयसनी म्हळ्यार तसं वर्डीचे जाय नाशिल्ले वर्डीक गोंदळ. तशी मागीर वर्डीक जाले नंतर मागीर ते सिनियर अपास सुरेद प्रपास अभ्यास करून 2 वर्स नंतर तुगे इतल्याक अभ्यास केला नाही क्लासा वचून धर्मशाळा आशिल्लीच आमी धर्मशाळांत कारकळांत वारा 2 फाटी येवन शिकून वता आशिल्ली. मागीर परीक्षा बंद येयलेली. वयतांत रँक येयले अंत रँक येयले दोनींत ज्युनियरांत 2nd रँक सिनियर 1st रँक येयलेले. ताचे नंतर म्हगेले डिग्री 93 जालेले. 18 वर्स नंतर MA केलेले. तेदान मस्त भंय करता आशिल्ली काय म्हळ्यार
बरोच अभ्यासासारखे चुकून गेला वय एक सामान लिस्ट मात बरोच गेरलागी ಹೊರಗಲ್ಲಿ कसने अक्षर तेव्हा हिंदी अक्षरांनी किचिगे कष्ट बरोचाका कन्नड इतलं फास्ट बरोच जाय जायना तशी मस्त हिंजेरी कशीले जातकी म्हाका जातकी म्हणून तशी त्या वेळान म्हाका विगेल सुरेचंद अचकी होड जालो स्कूल आवत तशिलो दोन्ही पेटी गुरबीन जावन म्हाका 6.5 म्हयने म्हणटा वर्षान जाल्ले तशी ते मस्त म्हाका मनांत परिणाम जाले तांकां कोणा भायर येवंक आशिल्लें कशी पूण ताजे खातीर कसं करूं येता म्हणटा म्हाका दिशिल्लें MA करचें म्हण ते MA हांव कितलें तोडगेसून घेतली म्हणल्यार हांव आमकां दाखोवन भायर येयली विसरली हांव म्हाका तशी तांतू मस्त वेळो तांतूची शिकवणी तूं अध्ययनां तुची करता आशिल्ली कसं तांतू मुखार सुका म्हण कसं म्हाका मन नाशिल्लें एक म्हाका मन डायवर्ट जावंक आशिल्लें ताजेर एक डिग्री म्हणून केलें आता केसन PhD येऊ करूया म्हणस की ना ते म्हळ्यार हालीं स्वातंत्र्य आसा करी करी म्हणटाची पुराणाचे अनुकूल करून दिता हांव म्हण म्हणटाची जाल्यार म्हाका तितलें शिकूंक म्हणटा तो दिसनी मागीर PhD कर तितलें शिकूंक म्हण दिसनी जाल्यार त्या तू वाजीत असताना हिंदी MA तयार करता असताना तुका तेजे अनुभव कशें आशिल्लो घरा काम आनी पुरा जाले नंतर हांव अजून बेसका आशिल्लें काम बदीन दवर न्हू अजून तशें जायना एका योगा क्लास आसता आशिल्ले ते पुरो जावन हांव दनपार म्हणटाना जेवणान जावन पुरा बसचें आनी पुस्तक घेवन थंय न्हीद काडचें आशिल्लें न्हीद येता आशिल्लें काम करून सुस्त जाता आशिल्लें जेवण गट्टी जेवण कर न्हू पुस्तक धरलें पडलें खंय दखून न्हीद येता आशिल्ली म्हणना जाल्यार कशकी वाजून मागीर बरेचशे वेळाचे बय्यान वाजिल्लें त्या वाजिल्यांचे चड जालो म्हाका फेल जाता की बय आसून चड वाजिल्ला मागीर केलो टेक्निक्स आसा त्या चेडवांक मस्त म्हाका हेल्प जाता म्हण दिसता परीक्षे बरोच क्रम आसता पळय हें इम्पॉर्टंट म्हण दिसता म्हाका कसलें म्हणल्यार आमी गुर्त आशिल्लें पुरो तांकां बरोवन प्रेजर ना जो ते वाचितले नाची कोणें आतां ती दितले सपळ आतां 3 निमिश की भितर वाचिताची त्या निमित्तान बरोच रीत आसा पळय अक्षर आनी हायलायट करचें तें मस्त इम्पॉर्टंट हांव तांतूं कोट्स केलो उपरांत बरोच आसता कोटेशन्स बरोच आसता नातले केलो आतां दोहा कबीर दोहा ते व्हड अक्षरां री समज दिशी तशी बरयलें ताका आतां वाचितल्याका ते व्हड अक्षरान ते वाजी म्हूण दिसता कसाने तशी तांकां आमी गमन आसली तशी बरोच आसता पळय तें मस्त इम्पॉर्टंट परीक्षे बरोच तो दिसता तू ते हांव टॅक्नीक अळवडसून घेतली तू कोण सांगून दिलें तें अशीच आयकलेलें हांव तांणी म्हळ्यार थोडे वेळ पळोवच तांणी पेपर म्हणून तितले भितर पुरो वाजिनाचे आमी बरयलें तांणी आमी इम्पॉर्टंट आशिल्लें तांणी हायलायट करता म्हूण तशी त्या टॅक्नीक हांव शिकून गोल्ड मेडल मेळ्ळें तुमकां हय 2 गोल्ड मेडल तेन्ना कशें की एका खंय की देखून खंयचे की विशया देखून भायर येवचे खातीर म्हणून मैसून गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हणून तेन्ना ते खुशी विंगडी न्हू खंडीत कशी अनुभव जालो तेन्ना ಲೆಕ್ಕನಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತು म्हण ಲೆಕ್ಕನಿ ಪಾಸ್ ಎತ್ತಾ म्हण एक नमने ಧೈರ್ಯ ಆशिल्लें तितल्याची कडेरी ते ನಂಗೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ अनाउन्स जाताना हांव धांचे रँक दाखोवन पळयता आशिल्ली धांचे 9वाचे कडे वयर नांव मी गेल्लें सुरेचे ते कशी ते व्यक्तपडिसाचें म्हूण कळ्ळें खुशी की आश्चर्य की कसो म्हणून घेतलें मागीर ते मुखारसून व्हर न्ही तूं ना जाल्यार हिंदी आर्टिकल कसो आयल्यार वाजिता जो कसं हिंदी ना बरोच ना कन्नडान थोडे बरयला जाल्यार हिंदी संबंध पवील कसं आयल्यार एक पाटी कान नीट जाता आयकुच्याक वाजुच्याक उमेद दिसता तेन्ना तुमकां कसं सब्जेक्ट आशिल्लें हिंदीन तूं काव्य एक आशिल्लें मागीर हागेल प्रेमचंद तागेल काणयो हांव आतां 2011-12 ಅಂತ केलेलें आतां 10 वर्सां तशी चड जाली ಅದು ಕೆಲವು ಪುರ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗಾಸ ಅದು ಮಕ್ಕ ಕಾವ್ಯ ಮೆಂಟಾನ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಲೇಖ ಕೋಟ್ ತಂತ ಕೆಲ್ಲಲ್ಲ ತಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ವಾಗಾರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪ್ರಕ್ತವು ते सागर संगम सिनेमा अंतू ते ऐकलं हुडगा ते कालिदासाले येवचे म्हळ्यार म्हाका नायक येवचे आशिल्ले ते एक येता आशिल्ले म्हूण हांव तेच बरयलेलें अंत काव्य अंत तशी आतां मागीर हें पळय कृष्णाल काणयेचे कृष्णाल विशय येता तेन्ना सूरदासाल केलो पद ते तसल पुराय मे नाही माखन खाऊ ते सांगितले त्या पर हुडगा येयले न्हय त्या पर होडोड करून बरयलेलें ते मस्त गमन आसलें तशें आशिल्लें मागीर आतां हिंदुस्तानी वयलेलें हांगा तुमी मुखार वसून व्हर न्ही अभ्यास करता आसता दिसान दीस
रात्री एक अर्ध घंटा संगीत अभ्यासाक म्हणून दवरला हां सो हांव कसं कसं शिकलें पळय तें वापस रिपीट करता आसता विसरून म्हणून आनी आमगेले कोणाक इश्ट आशिल्ले चेडवांक सन चेडवांक थोडे शिकोवन दिवची करता आसता हार्मोनियम ताजे थोडे बालपाठ आतां पास योगा केव्या तुमगेले कितले स्टुडंट्स आसाची कितले स्टुडंट्स तुमगेले शिकून शिकील आसाची शिकेले मस्त जन आसाची 1000 गटला 1000 कटल्यान आसाची म्हणजे इतले वर्स 25 वर्सां लागीं वचून आमी हेचे फिल्डांत आसाची आतां सादारण एक दनपारां बायमेशान बॅच म्हण एक आसलो तांकां म्हणल्यार सकाळीची योग करूंक तांकां जायना तांगेले घरल्यागी बामणांक चेडवांक तयार करचें म्हण तांकां जायना संजवाळ नंतर वापस घरले चेडू येताची तांकां वाजोवचें बरोवचें तांकां मध्येचे इकरा दाखून बार नाका ते तांकां जिके फ्री आसता टायम रांदपा पाणी प्रजावन आसता आराम आसता ते मस्त इश्ट पावन येताले आसाचे एक 25 जन स्टुडंट्स आसाची जे तांकां वेरिएशन जाता आसता केलो पाटी 10 जणांनी येवचें आसता केलो जण 5 जणांनी येवचें आसता केलो जण 25 जण येताची तशी पण तांगेली पुरसती कसं हब्बा येईल म्हणून जाले कुडले जेन म्हणजे जाय परीक्षा चेडवाल परीक्षा म्हण कुडले उणजे वर्डेक सीजन येईल कुडले पुरा जने बच्चा आसा येचे आसा म्हण तशी संजवाळा बॅच 5 दाखून 6 तनाक आसा तेवे बायमेशी आसाची तांतो एक दोग देन तालू मनशे आनी आसाची तशें ऑनलायन ऑफलायन दोन्ही क्लास ऑनलायन क्लास करतात हय वटोवची एक सायडाक लॅपटॉप दवरून घेवन तांकां क्लास करता स्टुडंट्साक एका वेळा जाता एका वेळा जाता आनी तुमकां हे नयशी गार्डनिंगान तुय मस्त आसक्ती आसा गार्डनिंग तुमगे लांब पळयला गार्डन ताजी निमित्त तुमकां कसो उपयोग जाल्लो म्हणून सांज दाखून म्हाका झाड न्ही म्हळ्यार मस्त बारी आमी म्हगेले कुळारा आमगेले जागो फान आशिल्लो कसो झाड न्ही वोवच्याक जाग नाशिल्लो तशें आसतना वाडटी जाले नंतर आमगे धर्मस्थळ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ आशिल्लो थंय थोडे झाड वयले कडेन आमी थंय दाखून मैसूर आयलींची मैसूर आयले कडेन म्हाका अवकाश मेळ्ळी जाल्यार संचेटी ಅಂತ थोडे झाड वयचे ते एक ತಂತ फूल जाता आनी ते खुश मेळचे ते हिंगडे तांतो कलर कलर आ फूल हासताना ते भायर घरा भायर येताना मनाक एक भार एक संतोष मेळटा समाधान दिता खुश दिता तशें आत्तां आमी लाल बहादूर शास्त्री नगरांत घर करता रे आत्तां आमकां जाय जाल्यार तितले जागा जाय वावच्याक सुत्त जावका म्हणून दवरला थंय आतां म्हाका मनाक खुश येयले तितले झाड वोवचे ते ताजे पळोवचें पलवण करचें ते परत बारी मनाक खुशी आसता आनी कशें म्हळ्यार आमकां आमलजनक मस्त जावका तें झाड आमगेले गांवां घरा म्हाका भायरी आसचें आसा पळय आतां तुळशीत आसा झाड तें मस्त आमकां आमगेले आरोग्याक वरकी मस्त लायक मना मात्र आरोग्याक लायक ते आनी आमगेले बीदी सगळेचे खाली आसा कोणेय जेन इदळ घर बांदिनी ते तशें जावन आमी ते मार्गार पुराय रामकृष्ण स्वामीजीन एक हें केलेलें प्रोजेक्ट केलेलें घराघराक मने मनेगे सस्या म्हण तशें ताणें स्वामीजीन ते लाल बहादूर शास्त्री नगरांत आमी घर बांदिता म्हण आयकून ते सगळे बीदिका म्हणटा आमी 18 झाड दिलेलें तशें ताजे नंतर विंगड विंगड कडेन दाखोवन हाड आमी ते बीदी पुरा वता आसाची पळोवच्याक एक खुशी लायक आरोग्याक लायक तुमी शास्त्रीय जावन कुमकुम करचेक हें करताची न्हू ट्रेडिशनल कुमकुम प्रिपरेशन एक मिनिट ताजे विशीं फुडें हांव त्या झाडाचें आनी एक सांगता आमी घरल्या खाता पळय पुरो पणसू असो न्ही जो हण्णू खातना आंबो ताजे कात्तो पुरो सुकोवन दवरचें आशिल्लें आमी सुकोवन मागीर आमगेले ते बळ्यार सकलांत एक व्हड बागेकाय मरा म्हणटाची ताजे कांय भोर पडटा 1000 कटल्यान कांय पडटा कसं ते हांगा बागेकाय मरा म्हणटाची देवदारू म्हणटा की म्हण गांवांत तो व्हड रोखू व्हडलो म्हळ्यार व्हडलो रोखू ताजे कांय न्हू तो वेस्ट जावन वता आमी तेका सगळें वट्ट करून दवरचें आशिल्लें गोणींत गांवां वताना कारार घेवन वचते वचून खंय खंय खाली जाग आसा पळय थंय उडयता वचचें पुराणांचे बी वट्ट करून दवरलेले तशें ते पुराजनांनी ते केल्ल्यार पळय आमी खाल्लेले आशिल्ले उडोवन वेस्ट करचे बदलाक आतां अरण्य इलाख्यांनी म्हणटाचे तुमी सुकयल कात्तो हाण आमकां दियाचे आमी ते झाड करताचे म्हणून तशी जनान केल्यार आतां मस्त झाडाचे अभाव जाता आसा पुरा कडेन ऑक्सिजन उणी जाता कल्मश चड जाता आसा वायू मालिन्य चड जाता आसा असल केलो आमी सन्न अळिलो सेवे म्हणटा पळय केल्यार ह्या भुमीचेर ऋण तशें तिर्सू येता म्हणून दिसता पयरी पैमामाल्या उलयतना पैमामान म्हणलें म्हूण कुरांत रान वाडयलेली न्हय म्हणून आतां बदां म्हण दिसता तो उलयतना हांव पयर खुशाल केली की पैमामान म्हणलें केलें
मागीर तेची कुमकुम करचे ते तुमी खंय शिकलींची राष्ट्रसेविका समितीतनीच म्हाका शिकयलेलें कार्कळा समितीतनी म्हूण पुराय येता आशिल्लींची ताका तांगे उत्सव म्हूण करता गुरुपौर्णिमा उत्सव रक्षाबंधन उत्सव म्हणटना तन्नी म्हणली म्हाका तूं म्हूण कुर्च बायमे शापुरा ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಶುದ್ಧ ಕುಂಕುಮ ಕಸಲ ತೂ ಶಿಕೋಚನಜ್ಜ म्हण म्हणले कडे तन्नी येवन बायमे शापुरा ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು शुद्ध कुंकुम तयारी केल्ले आमी ते भारी इश्ट जालें पुरा जनांके ताजे नंतर कांय कश्ट ना तें करूं भारी सुलभ 100 रुपया सांगता 1 किलो कुंकुम करचे 1 किलो हळदी ಕೊಂಬು ಅರಶಿನ ಕೊಂಬು म्हणटा पळय ते जाय तें कशें करता सगळें धडा न्हू कुडकी करता पिट्टी करचेला कुडकी करचे ನಂತರ 1 ಕಿಲೋ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ 40 ಲಿಂಬೆ ಜಾವಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಬೆ ಜಾಲಿಗೆ 45 ಜಾವಕ जायता ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ 40 लिंबी आता कट्टकोरनु ताजे रोस पुरो काडून फिल्टर करता ताजे बियो वचनाचे फिल्टर करून जाता तांतो 2 बगे घालताची एक बिळीगाರ आनी एक स्फटिक बिळीगाರ 75 ಗ್ರಾಮ್ घालताची स्फटिक 5 ಗ್ರಾಮ್ घालताची ते 1 किलो म्हाका ते 40 लिंबे रोस काडलेलो आसपले ताका स्फटिकाने हाजी पिट्टी बिळीगाರ पिट्टी बुडोसूचे करगसुका ते रपुनाचे पिट्टी रपुनाचे पुरा ते उदकांत पुरा करगून जाले नंतर हे धाडायले तातूंत भितर बुडोवन दवरची एक दीस फाय सकाळीची पुटो जाग्यार सवटाक वत्ता घालून सवटाक त्या केळीपान घालून केळीपानार सोडवान दवरचे 1 वार नंतर आनी 1 वारान केळीपान चेंज करता म्हळ्यार तें केळीपान पिंजून वता बावून वता सुकून वता केळीपान चेंज करून तांत हें पुरा अंत भितर घालका गायचे तुप्पांत बरसून वापस सुकोवका 1 वार नंतर ते मिल्लार घेवन पिट्टी करचे मिक्सीर पिट्टी करूं जायना हांव करून पळय पेस्ट शी आसता न्हू पेस्ट आसना गट्टी आसता ते तांदूळ घेवन आसता रोस पुराय आतां तूप मिक्स करता आनी तें कशें जाता फश शे आसता तितले चूर वैकिनायकी ते पेस्ट जायना वैकिनायकी तुप्पा फश लागून आसता तितल्यांची त्या पातलाचे केळी पानार वय म्हळ्यार 1 किलोक 150 ग्राम तूप घालचे गायचे तूप 1 किलो तशें हांव ते थोडे प्रमाण ते घालले ते सुकली गेले नंतर ताका येसना वैकिनायकी हाता फश लागता तितल्यांची कडे ते मिल्लार घेवन पिट्टी करचे पिट्टी केल्यार ते तुमकां कसं नाही ना पिट्टीची लायक फायन पिट्टी कुंकुम अशें मेळटा तांबडे कलराचे आतां लावन घेतला पळय हांवें केलेलें कुंकुम ताका विंगड कसं कलर आनी घालना अशें कसं घालना अशें डायरेक्ट सुरय तितलें दिसना इतलो कलर येता म्हणून लास्टाक ते गायचे तूप परसून आमी सुकोवन वापस पिट्टी करता पळय ते लायक फायन कलर येता 2 वर्स कांय वायट जायना तांत कीड जावो कसं नाही जायना आतांच मार्केटां मेळची कुंकुम कांय लायक ना कलर लायल्यार कीड जाता इगला पुरो चर्माक ತೊಂದರೆ जाता आनी कलर हाता लागता हे शुद्ध कुंकुम परीक्षा कशी म्हळ्यार तूं ते कुंकुम पडले नंतर हळदी जावका हाता बोट हळदी कलर येयला ते शुद्ध कुंकुम तेजे तुमी विंगडांक शिकोवन दितात की मैसूरांत हांव सुमार 15-20 शिबिरां केला मैसूरा विंगड कडेन एक कडेन 25 किलो तनी ಕರೆಯಿಲ್ಲ ಬೈಮೇಶ್ವರಮ ಎಕ್ಕ ದಿವಸ तशें मस्त ಒಟ್ಟು कोर्नु ललिता सहस्रनाम की विष्णु सहस्रनाम की म्हणटा ते मस्त ताका एक दैविक भावने येता म्हणून ते करतालो आनी तुमी विंगड कोर्नु खंय म्हणटिले देवस्थानाक देवस्थानाक हांव केलेलें आनी देवस्थानांनी दिला स्टेल म्हूण कर न्ही हांवें शिकोवन दिला पुरा जनांक करताले आनी तुमी घरल्या कोर येता मागीर आनी भगवद्गीतेची क्लास करता तूं हय तेन्ना म्हळ्यार ते अर्थ सहित तूं विवर्सूचे आनी श्लोक बायपाट करप करेसी न्ही तांकां 2 फावटी रिपीट करसूचे म्हळ्यार वज्जुच्याक सम तांकां कळका म्हणून मागीर ताजे अर्थ सामान्य मटार सांगचे तात्विक जावन न्ही अर्थ जावता अशी सरळ जावन तांकां ताजे अर्थ सांड रुपान सांगचे आनी भगवद्गीते म्हळ्यार भगवद्गीते बायपाट करून तांणी उपसुका म्हळ्यार आनी विशय न्ही तशें तशें तांणी म्हळ्यार अर्थ करून घेवन जिवनांत आळवडसून घेवप ते इम्पॉर्टंट म्हणून तेजे खातीर जावप हय मातशें रडू आमकां न्ही कॉम्पिटिशन करचें कसं जाल्यार म्हळ्यार तशें तांकां उमेद येवप म्हण शिकच्याक न्हू तर शिकयाचें म्हळ्यार शिकनात न्हय एक प्रायज मेळटा म्हणटा तांणी एक उमेद घेताची तशें फुडें शिकोवचें म्हण तशें करता आसा पुरा कडेन हांव म्हळ्यार म्हगेले स्टुडंट्सांक तांगेले चेडू हांव केलो जेन्ना भागवयताची आनी खंय कितें दाखोवन इंगड गांवांत दाखोवन ऑनलायनार ते भगवद्गीते क्लासां येताची तांणी कशें म्हळ्यार तांकां बायपाट करचें जेवो ताका प्रायज जेवो तसो अर्थ कळून करून घेवका म्हणून
म्हगेली आक्काय आसता न्हू शिकताली ती तेणी म्हणटा म्हगेले बरें सांग तूं आतां तूं म्हाका गुरू जाल्लें म्हणटा तांगेल्या बरोबर शिकिल्ली मस्त आसा आमी त्या वेळार कसो न्ही आमकां देवान कसो दिला बुद्धीशक्ती त्या वपसूच्या अप्रोच तितलेंच पळय तिथे क्लास करतना हांव तशी लेखून उंची बसचें म्हगेले कसो न्ही आणतो देव कसं प्रेरणा करता पळय म्हगेले मुखांतर जेन्ना पावका म्हणून तें देवा तूं आमकां रेशीत आसा म्हण लेखचें तशी केलो पटी अर्थ म्हाका ताजी गोत आसना जाल्यार त्या वेळार ते खंय ना कोणतो अर्थ कळटा खंय ना कोणतो येता भायरी ते म्हाकाय अर्थ जायना गेलो पटी तशी तेका देवाक पावका आशिल्लें तें पावयशीत आसा तें म्हाका उपकरण करून घेतलां देवान म्हण दिसता भगवद्गीतेन तुका इश्ट जालेलें म्हळ्यार तुका हें जनान हें कोण घेवका हाजी अर्थ म्हणून दिशिल्लें आशिल्लें तशें लायक 2-3 देव श्लोक सांगता भगवद्गीते प्रपंचाचे सुरेचे सायकोलॉजी बूक म्हणून म्हणटाची तितलें तें तांतू संगणतील विशयूय ना भगवद्गीतेन तो प्रत्येक आमगेले सामान्य जिवनाक अनुकूल जावता जाल्यार आमी कशें जिवन करका आमी कशें खाण खावका कशी कशी आमगेली दिननित्य कर्तव्य करका त्या वरके प्रत्येकय चंद करून कृष्णान चेडवा सांगल्या म्हणके अर्जुना सांगल्या म्हण तागेले मुखांतर आमकां सांगील तें तशें तांतू म्हाका भारी इश्ट जालेले एक श्लोक खंयचे म्हळ्यार अनन्याश्चिंतयन्तो मां हेळ्ळें अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं म्हळ्यार हे कृष्ण कसो म्हणटा म्हळ्यार कोण म्हाका अनन्य जावन तांकां विंगड कसले वतना हांव मात्र गोत्तो तसल नमन्याचे भक्तीन श्रद्धा भक्तीन म्हगेली वेरी शरणागत जावन म्हाका कोण उपासन करतगी तांगे पुरो योगक्षेम हांव पळोवन घेता म्हूण कृष्ण सांगता तें आयकुच्याक खूश जाता तो लोक एक नमूने आमकां भरवस येता जिवनाक एक नमूने आश्वासन दिता आसता देव आमकां वय 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 तें फूड एकलो ब्राह्मण आशिल्लो की ताका तो देवाल भारी भक्तो तें भगवद्गीते मात तागेलो जीव आशिल्लो दिसान दीस वाजीत आशिल्लो भगवद्गीते अळवडसून घेत आशिल्लो जाल्यार भारी कश्टार आशिल्लो एक दिसान तूं कसो जेवणा खावच्या सारके कसो नातेली परिस्थिती आयली तेदान ताका भारी बेजार दिसता हेच श्लोक आतां हांव सांगले पळय तो श्लोक वगीत आशिल्लो हे पट्टी म्हण दिसता ताका हांवें तुका अनन्य जावन भक्ती करता आसा तूं म्हाका कसो योगक्षेम पळोवन घेतला तो म्हगेले म्हणून तांबडेशाही पेन्नान त्या श्लोकाक 2 गीट घाल तुगे म्हळ्यार तें तप्प तें म्हणटा लोक वाशनाचे आनी पुस्तकां मोडचें दवर शिदा पेंटा वता तो कसो तैरसूय कसो मेळना ताका भायर जाल्यार दनपार म्हणटाना 2 जण चेडूं येता के घर लागी येवन बघील धाडता के बायल आशिल्ली घर लागी ही अनो 2 बुट्टी घेवन आयल्या बुट्टे बरी एक म्हयन्या जावपा जाल्यार तितलो पुरो सामान घरा जाय जाल्यार तांदूळ बेड जाल्यार तरकारी पुरो आसा कसो न्ही तुगेले बामणान दिवन पेटयला म्हूण म्हणटा हां म्हूण घेताना तागेले फाटी समो बरो आयला के 2 चेडूं हें कसो न्ही म्हळ्यार तुगेले बामणाले निमगी ताणें घालले म्हणून म्हणटा आनी वता घेता न्ही तेगेले बामणान येता ब्राह्मणान ती सांगता अशी त्या चेडवाल्याक ते तितलो जड दिवन पेटयला ताजेर 2 पेट्ट मारला मग तांकां फाटीक 2 बोर आयला तांकां म्हूण म्हणटाना ब्राह्मणान मेळटा कोण आयले कोण तें हाण दिलें तें म्हणून ताका मेळटा यो तूं धन्य तूं देवाल दर्शन तूं पळय म्हणून तो गलगली रडता घेता ब्राह्मण तशी तो खंडीत सोण घाल्ला असल म्हगेल्या जिवनान ते मस्त घटन जाल्ला ताणें हात सोणी खंयचे संदर्भार वरके सहाय केला खंयची परोक्ष जावन प्रत्यक्ष जावन की कशकी सहाय केला तशी तें ताजे खातीर ते श्लोक म्हाका भारी इश्टाचे श्लोक आनी एक दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते म्हणून समचित्त जावका म्हण मनशां आमकां अगद्य सुचेतेंची मस्त दुःख जाताना डिप्रेस जायना अशें आसचें सूख आयले कुडले वयर उब्बन अशें आसचें ते दोनी बॅलन्स करून समचित्तार आसका म्हणचे संदेश जावका दोनी तशी भगवद्गीते बरी वाजूचाकी बायपाट करची न्हय ताजे अर्थ कळून घेवन आमी जिवनांत आमी अळवडसून घेवका तसल्या मात्र ताका प्रयोजन आसूचें भगवद्गीतेचें प्रयोजन जावका पुराय जनाक अशें वाजून ताजे अर्थ कळून घेवन अळवडसून घेवन वय 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 खंडीत आमगेलें तें एक अत्यमूल्य एक ग्रंथ तें आमी वाडो वय ताजें अध्ययन करूंक काचीची खंडीत आतां कडे जावन आमगेल्या विक्षकांक
तुम्ही दिननित्य कसं नाही योग करून तांगेलं आरोग्य त्यांनी दृढ करून दवरयेतं योगाचे आणि भगवद्गीते सर्वನು सांग एक ಮೆಸೇಜ್ दिया. ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಪ್ರಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯೋಗು ವಿಂಗೋಡಿಂಗಡನೈ योग मळपळे योगासना म्हणून मात्र आमगेला मनांत आसता. योग म्हळ्यार तांत प्रत्येक सर्वाले आमगेले दिननित्य खंयचे काम करता पळय ते चंद रितीर जाव तशें करचेंच योग म्हणून कृष्ण सांगता भगवद्गीतेंत. योग हा कर्मसु कौशलम, आमी कौशल्यपूर्ण जावन करचें काम तेंच योग म्हणटा. आमगेलें कर्तव्य चंद करून निभायसुचें तेंच योग म्हणटा कृष्ण. आतां योगाभ्यासाचे विशय सांगचे जाल्यार आसनಗಳು म्हूण येता आनी प्राणायाम ते दोनी आमी दिननित्य आमगेल्या जिवनांत अळवडसून घेतल्यार मस्त सण सन्न कायले देखून आमकां आराम जायत. सण सन्न साहित्य तत्तावळी येवचे जाल्यार मत्या दुखी फाटी दुखी असल पुरा सण कायले पुराय सामान्य आसना अभ्यासान प्राणायाम ध्यानान आमी निवारण करून घेवयेत. चंद रितीर जीवन कोरयेत. आतां बायमेशांकंतू ಕೆಲವು आसनांनी करूं जायना शस्या पुरो जाल्यार पुरा आसनाक केल्या निमित्तच आमकां परिणाम जावचे म्हण न्ही. सुलभाचे सरळ जावन आशिल्ले मस्त योगा अभ्यास आसा त्या टेक्निक्स आसा ते तंत्र पुरो आमी अळवडसून घेतले निमित्त आमगेले आरोग्य चंद करून घेवयेता. बायलमेश कसं करताची 24 ಗಂಟೆ घर बॉम्मणू चेरडू म्हूण तांगेले प्रपंच त्यांचे जेवण आसता जाल्यार आमगेले खातीर बायलमेशां तसने 1 घंटो वरके दवरचे वतना म्हाका. तशें नासतना 1 घंटो एका थोड्यांचे आसन थोड्यांचे प्राणायाम थोडे ध्यान सूर्यनमस्कार असले अभ्यास केल्या निमित्त आमगे आरोग्य चंद दवरून घेवयेता. आमगेले आशिल्ले कुटुंबा वरके चंद करून पळोवन घेवचे आमकां शक्ती मानसीक जावनी दैहिक जावनी लायक शक्ती मेळटा. तशें पुरा जणांनी योगा ध्यान प्राणायाम तांगेले दिननित्य रुटीन करून घेवका. कशें आमी दिसान दीस दांत घशिता की कशें दिसान दीस न्हाताची की तशींची एक दिनचर्येंत एक अविभाज्य अंग जावका योगा म्हणचे म्हणून म्हगेली अपेक्षा. अशी भगवद्गीते वाचल्या निमित्त दिसान दीस मनाक मस्त शक्ती दिता. आतांचे स्ट्रेसफुल लायफ ಒತ್ತಡ पुरा जनाके कामा वच्चे गडबिडी घरल्या जिवरके पुरा निभायसुचे एक ಒತ್ತಡ पुरा आसतना भगवद्गीते ते ಒತ್ತಡಾತ जीवनांतू मस्त धैर्य दिता शक्ती दिता समाधान दिता सांत्वन दिता म्हणून प्रजनालागी निंगून घेता प्रजन वाज्याची अळवडसून घेवची. इतले वेळो आमगेले विक्षकांक योगा विशय जो भगवद्गीते विशय जो ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಗೆಲ್ತೆ गार्डनिंगा विशय जो कुंकुम कोरचे पुराय नमूने सांगून दिले तुका विश्वकोंकणी तर्फीन अनंत धन्यवाद. धन्यवाद. इतले वेळो आमगेलो हो कार्यक्रम वीक्षण केले सकळ वीक्षकांकय धन्यवाद.